दक्षिण गोंय पत्रकार संघ तसेच मिशन फॉर लोकल पेडणे आणि पेडणे पत्रकार संघान लोकमान्य टिळकाची 103वी जयंती मनयली। हो दीस पत्रकार दीस म्हण मनयतात। मडगांव लोकमान्य टिळक जयंती मनयली। लोकमान्य टिळक हे क्रांतिकारी पत्रकार आशिल्ले। आपल्या लेखणेंतल्यान समाजात ताणें जागृताय घडोवन हाडली। तांचे लेखणेंतल्यान खूब कितें शिकपा सारकें आसा। हाजी देख सगळ्यांनीच घेवची अशें मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान मागले। माचयेर कावन्सिलर आनी ज्येष्ठ पत्रकार हाजीर आसले। तांकां आमी बाल गंगाधर टिळक म्हणून वळखतात। आनीक आयचो दीस पत्रकार दिन, जर्नलिस्ट डे। म्हाका याद जाता म्हज्या भुरगेपणांत हे नानी पसरा कडेन जी ताजे ऑपोजीट जी बिल्डींग आसा थंय पयलीं शाळा आशिल्ली। त्या शाळेन ती शाळा म्हाका 2 टायम शिकची पडटाली, सकाळीं 8:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजवेळा 2 ते 5 पर्यंत। आनीक त्या शाळेन आमी लोकमान्य टिळक दिन मनयताले, पत्रकार दिन मनयताले। आनी बाई आमकां सांगताली की आयज तुमी कितें तरी पाटयेचेर बरोवन हाडात। बाल गंगाधर टिळकाचो टॉपीक दिताली, ताच्या नांवान कितें तरी बरोवन हाडात। आमी ल्हान आशिल्ले कारणान आमकां कितें बरोवप म्हणटा तें कळनाशिल्लें। की अशें म्हटलें वता की बाल गंगाधर टिळक वयाच्या 14व्या वर्सा पासून पत्रकारिता ताणें कॉमेस केल्ली। म्हाका खबर ना, हांव जें वाचलां तितलेंच तुमचे भितर सांगता की वयाच्या 14व्या वर्सा पासून ताणें बरोवपाक कॉमेस केल्लें। आनी ताजे वांगडा वयले त्या वेळा वयले लिडर्स सगळे म्हणजे ताणें व्हडलोसो खंयच्या चळवळीन बी भाग घेवना, पूण ज्या पेनान ते बरयताले आनी ज्या पत्रकारीन म्हणजे जे शब्द ते खंयच्या पेपराचेर जावं कागदाचेर बरयताले त्या शब्दांक इतलें म्हत्व आसतलें त्या वेळार तुमी चिंतात। आयज ते आमचे सगळे डायनामीक पत्रकार आसात जे वेगळे प्रसार माध्यमांत आपली बातमी हाडटात, पूण त्या टायमार बाल गंगाधर टिळक हे अशें व्यक्तिमत्व जावन गेलें ह्या आमच्या हिंदुस्तान भारता भितर। ताणें आपल्या पेनान ज्या शाहीन जे शब्द खंयच्या पेपराचेर बरयले त्या चळवळीच्या टायमार तुमी चिंतात तो काळ कसलो आशिल्लो। आनी तातूंतल्यान सगळो भारत देशभर बरो संदेश गेलो। काही ताजे बरयले लेखणीनच ताजे काही बरे बरे गुण आपणायले गेले। म्हाका दिसता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान पसून म्हाका मातशी म्हायती इतली नॉलेज ना। बाबासाहेब आंबेडकरान पसून जेन्ना ही घटना बरयली त्या घटनेन पसून बाल गंगाधर टिळकाचे 2 खंय तरी अशें हांवें आयकलां म्हणजे हांव वाचले 2 तांचे पॉयंट्स घेवन ही घटने भितर ताणें अशें हें केलें अशें आयकपा येता। आमचें लायफ काम जें आसा तें इतलें धकाधकीत जाल्लें आसा की पयलीं आमी प्रेसमाक दिसांनी एक फावट मेळटाले। आज ती परिस्थिती उरली ना, सो एटलिस्ट वर्सांनी एक फावट तरी आमी आतां हांगा येवन मेळटा, तितलें कितें आमी डिस्कस करता। सो ज्या वेळाचेर टिळकांनी पत्रकारिता सुरू केल्ली तो काळ एकदम वेगळो आशिल्लो। तेजे नंतर कालांतरान इतली वर्सांची हितून पत्रकारितेक खुबश्यो गोश्टी घडत गेल्यो, बदल जायत गेले। आज पत्रकारिता म्हणजे ती इतली आधुनीक युगांत पावली आसा की आतां जें घडटा तें कांय सेकंदां भितर जगभर पावता। आनी इट इज अ रियल कॉम्पिटिशन फॉर बीइंग द जर्नलिस्ट इन द फील्ड। कित्याक प्रत्येकाक आज मॅनेजमेंटा कडल्यान प्रेशर आसता, बातमी चुकपाक जायना, सगळ्यांच्या पयलीं म्हाका येवपाक जाय हो प्रत्येक ऑफिसांतल्यान जवळ जवळ ऑर्डर आसता। म्हणून एक आसता की प्रत्येकाक प्रत्येक बातमी पयलींच मेळटली हें उरना, पण आमी पत्रकार सगळे त्या दिशेन प्रयत्न करीत आसतात खंयचीच बातमी आमी चुकयना। स्वराज्य हो म्हाजो जल्म सावन मेळिल्लो हक्क, हांव तो मेळयतलोच अशें म्हणपी टिळकाचो आदर्श आयज हेर पत्रकारांनी दवरपाक जाय अशें राजेश कोरगांवकारान म्हटलें। लोकमान्य टिळक जेंची आमी ल्हानपणापासून आमकां शिकयला शाळेत, प्रत्येक म्हाका आतां प्राथमीक शाळेच्यान ते आज पर्यंत स्वराज्य म्हाजो जन्मसिद्ध हक्क आसा आनी तो मी मेळवणारच। ह्या एका शब्दान जर संपूर्ण भारत एकत्र करू शकले तर लोकमान्य टिळका सारखे माणूस। सो ह्याचा आदर्श दवरप ह्यो खूप महत्वाचो असं जाणवलं। ह्याच वतीन आम्ही हो दरवर्षी प्रोग्राम चालू आसा। सो आयज जर काहीतरी आम्ही एक स्वराज्याचा आम्ही जो उपभोग घेतो, आम्ही जो एन्जॉय करतो काहीतरी, त्याचं मूळ कारण ते असं। सो आज त्यांना खूप खूप मनापासून त्यांची शुभेच्छा त्यांच्या ह्याच्यात आणि त्यांचे पुण्यतिथी निमित्त आज सगळ्या माझ्या कार्यकर्त्यांक तसेच पत्रकार भावांक
लोकमान्य टिळकांनी त्या वेळार त्या काळान ज्या वेळार आमचो भारत देश गुलामान नासलो त्या वेळार आपल्या मराठा आणि हे दैनिकांसून भरपूर जनजागृती केली आणि लोकांमध्ये एक आम्ही स्वतंत्र कित्याक जावंक जाय लोकांक पटवून दिलं आणि जनमत कौल तयार केलो. त्यावेळेची परिस्थिती सेपरेट असली, पत्रकारिता सेपरेट असली आणि आताची खूप भितून फरक झाला. आणि तरी असताना आमचे सगळे पत्रकार जे भाव असतात ते निस्वार्थीपणान खंयची पावस पाणी या सगळ्याक तोंड दीत पत्रकारिता करतात, आमच्या पेडण्यान अशी करतात. आणि जी गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, संदीप तुयेकार, संदीप कामुलकर आनी निखिल जल्मी.